काल दाखवून असणार ताका प्रॉपर न्हीद ना बाबू काही ना बाबूल अम्मा काही ना हांगा अशी बोलला ताका असणार त्या कोलिकाचे पेन जाता असा म्हाकाय गोत ना कोलीक म्हणल्यार कसं नाही करून आत्ता कळलं की कोलीक म्हणल्यार गॅस व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि परत गुड मॉर्निंग घंटे झाले 9:21 8:45 उठयलो तर काल तुमकां तसं आमी कितें ट्राय करता आसली ती ताका न्हीद करचे तो न्हिदलो बट ताजी मागीर हांव घर कडेन आयलो शुभदल म्हाका 12 घंटा इतलो फोन आयलो घर कडेन पावतानाची केस ना तो उठयलो तो न्हिदना करून वापस पेन स्टार्ट जाल्ली दिसता मागीर थोडें काम करता आशिल्लो मागीर शुभदाक मेसेज केला तो न्हिदलो मागीर ती गेला 2.5 घंटा मेसेज आयले केस ना न्हिद मागीर पळयलो ती 6 घंटे तिवय जाग आशिल्ली आनी तोवय जाग आशिल्लो तो थोडो न्हिदता उठयता थोडे न्हिदता उठयता पळयली ताका पेन स्टार्ट जाता आशिल्ली दिसता मागीर ताका डॉक्टरान दिला वखद ते दिला ताका हे पेन आसलो नॉर्मली पुरा न्यू बॉर्न बेबीक आसतकीर जेदोळ ते तांणी 3-4 मंथ्स जायना जेदोळ ते तांणी उमती पळोवना न्हू तेदोळ ते हे प्रॉब्लम्स आसतकीर तांची आमकां गोत नाशिल्लें काल आमी डॉक्टराक चमकली ते पुरा चेडूवाल अम्मानी आसात न्हू तांणी पुरा सांगता आशिल्ली की हे कॉमन हे पुरा जाणाक आसा तांणी उमती पळोवना तेदोळ ते तांकां हे प्रॉब्लम आसूं करूं आनी पयर रात्री आमकां गोत नाशिल्लें कसन जालें करूं आनी ताजी मागीर आमी पुरा बिल्ली अचानक हे कसलो अशी रडता आसा तागेली एक विंगडाची स्टायल आसता रडचे तर जस्ट मागीर गुगलान अशी कोलीक पेन म्हळ्यार कसन करूं तर पुरा डिटेल्स दाखयले त्यांनी आमकां कशी डायजेशन जायना प्रॉब्लम जाता तशी तांकांय जाता की ताका न्हू डेंकार काडटात आमी एवरी टायम ताका डेंकार काडटा आसता ती बट तरी पण ते कॉमन प्रॉब्लम काही आतां फोन कर न्ही ती अराउंड एक 6:30 न्हिदली ती वापस तवे न्हिदल आसता पाप तिने वापस डॉक्टरके फोन केले सकाळी येता सांगले एक काम करी वापस ताका न्हू ड्रॉप दी करून ठीक आसा बट हे स्लोली आतां आमकांय कळटा आसा आनी स्लोली हे पेन आतां वतालें तर आतां म्हाका वच्चें आसा तर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी केला हांगा हांव वचना थोर उलोवप फंड घाललें तर थोर उलोवप केला च्या केला आनी फटाफट हांव ब्रेकफास्ट करता आनी म्हाका कामां वता ते गायस ह्या कोलीक पेन तुमकां कोणाक गोत आसल्यार प्लीज आमकां सांगा की ताजें कसन करी येता ते पेन आसना केन येत दनपार आनी सांजवेळा मागीर ते पेन स्टार्ट जाता ताजें कसन सॉल्युशन कसन आसा प्लीज कमेंट करून सांगा तर जस्ट आतां घर कडेन आयलो कसन गरम जाता सांगा बाप रे मेरा हालत पळय कशी जाल्या भायर जावन जस्ट आतां आयलो जेवण आयलो घर कडेन आतां जेवण वापस म्हाका वच्चास क्लासाक तेंच्या बाप शुभदाका फोन केला बाप कशेंच करून निमगेच्या का तो आतां ओके तो म्हळ्यार तागेले मालिश आनी बरो चाल आशिल्ली की तर ताजी मागीर हांव चड उलय न्ही तर हांवें आतां जेवता आनी अम्मान गोत्ता कसन केला पळय आतां निमगे मेघाचो हालत इतलो खराब आसा गरम जातास अम्मा कसन केला अम्मा तेंडल्या तळासन होय 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 गायस अम्मान तेंडल्या तळासन केला दाळी शीत सुपर चलो हांव आतां जेवता थोडे रेस्ट करता मागीर क्लासा वच्चे आसा म्हाका ह्या कंटाळ ह्या गरमीन तूं जस्ट आतां भायर सरलो 10-15 मिनटां खातीर हांव न्हिदलो मस्त थकता क्लासान तूं म्हाका न्हीद येता 15 मिनट एक 8 सरलो तो चिकी लायक फील जालें आनी म्हाका शुभदाल जस्ट कॉल आयलेले हे आमगे दोगाल खातीर आसना नवेची एक्सपिरियन्स आसा म्हळ्यार आमकां कळना की आसना बापाक कसन जाता करूं कोलीक म्हळ्यार कसन आशिल्लें म्हाका कांय गोत नाशिल्लें म्हळ्यार त्या गॅस जाता पोटान तो ह्या पुरो नवे आमकां तो कळटा आसा तर चिक्के स्टार्टिंगान तो आमी भिल्लेली सांगलें की हे कॉमन आसा कांय भिवचा ना तांकां चिक्के म्हळ्यार कडल करका चिक्के तांकां सांबाळ का ती करता आसा पाप तिकाय प्रॉपर न्हीद ना सांगला तिका केस ना रिलॅक्स जा ह्या तर आमकां आतां लायफ टायमा अशी आसता आमकां ध्यान दिवपाची हे एरिया कितली छंद दिसता न्हू फूल विक्रोळी कसन छंद दिसता न्हू ते ब्युटिफूल दिसता आनी हांगा पळया हें कंची फूल बार छंदस ह्या आनी वयर पळया पुरो ईगल्स कितले छंद ब्युटिफूल स्काय दिसताच न्हू आयचे दिवस पुरा हॅक्टीक आशिल्ले आनी काम आनी पुरो जाल्लें आतां वतच घर कडेन घंटे जाले 7:15 मस्त टायर्ड जाला आतां सांजवळ न्हू म्हाका आमगे सोसायटी ग्रुपार मेसेज येयली की गॅस ना गे तर हांव इमिजिएटली मागीर अम्माक फोन केलो म्हळ्यार आमगे बगलेच बिल्डिंगान तुका कसन की काम चालू आशिल्लें ताजे खातीर गॅस ना आशिल्लें रोडार पुरा धुळी जाल्ली आतां तेंचे केदन पावस येता ह्या पुरो धुळी सेटल जाता मागीर अम्मान सांगलेलें येता नासतना कांदो घेवन यो करून तर हांगा आतां कांदो घेवया आनी आम्हाक निमगी दाख कितले जेवका करून गायस म्हाका एक कांदो आसना 20 रुपये किलो मेळ्ळे लायक आशिल्ले तर हांव 2 किलो घेतले आमगे हांगा 30-40 रुपये आसता
घरकडे येलो अम्मा कांदोळलो अम्मा 20 रुपये किलो हांव 2 किलो हाडले होय ठीक आहेस ना सौरभ म्हणल्यार हांव हाडले चलो ठीक हां आता कसं ना आता इथलं कसं होऊन वाटची आता हा तर ठीक आहेस ना जावका जायला वचून हाडे आता असं त्या गेल्या कसं केलं आता चलो हांगा आता अम्मान जेवण केलं हे कुकरान कसं रे यो चिकन हे चिकन कशी केलं गो तू आजी अच्छा नांच्याने कडून दवरला वा होय 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 हे आमगे डजर्ट लायक कोण मागीर याची की आनी गट्टी जेव क्या बात आहे सुपर या मजा येत खावच्याक न्हय अशींची डजर्ट आमगे लास्टान तू आरामशीर बसून खावया बट आम्हा तू चिकन कशी केली गो कोण हाडून दिलं चिकन तुका कोण हाडलेले कोण तू आम्ही अच्छा तू आम्ही फोन केलेले हे आपल्या आमगे आम्ही ना जाल्यार घर कडेन आम्हा फोन करून कसं ना हाडयतात सुपर चलो गाईस एक नंबर लायक कोण फ्रेश जेवया आणि लायक कोण जेवया आंबुडी आजी चलो लायक पोरमोळ येतच गाईस एक नंबर पोरमोळो हो 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 हांगा आनीक एक कसन केस हांगा आनीक एक तिंबत घाल्ला तिणें हे कसन तिंबत घाल्ला तू आजी वापस आप्पो अच्छा ठीक आस तो गाईज फाल्यां आमगेल ब्रेकफास्टाचे प्लॅनिंग जाल्ला हांगा वाट्टून मागीर ती लायक कोण दवरतली आनी फाल्यां आमगेल ब्रेकफास्ट रेडी कांय टेन्शन ना फाल्यां प्लॅनिंगान ब्रेकफास्टाचे ऑलरेडी प्लॅनिंग जाल्ला डिनर रेडी आमंगात पीठ वाट्टीतस थोडं थोडं वाट्टीतस हांव आतां जस्ट बाबा पळोवच्या घरकडे गेलेलो म्हळ्यार ते आमगेले ते पाळणेंच न्हू आतां जस्ट न्हू बॅटरी असणं सरली तर घडी घडी बॅटरी नक्क करूं न्हू ताजे खातीर हांव सांगलें की एक्सटेंशन हाडया ताका वायर आसा तो वायर कनेक्ट करूं न्हू मागीर ते पाळणें हालताले ताजे खातीर आतां ते एक्सटेंशन एक आशिल्लें बट ताका प्रॉपरली त्या सॉकेटा बैसना ताजे खातीर हांव घरकडेच आसा तोप आनी एक्सटेंशन घेवन येता दुसरें तर एक्सटेंशन मेळ्ळें चलो आतां घेवन वचो येवन हांव हें कनेक्ट केलां हें बॅटरी आशिल्लें सरलें मागीर तें लावन कांय फायदो ना ताजे खातीर हांव वचून फटाफट हें हाडलें आनी बाबू हांगा न्हिदला काल दाखोवन आसना ताका प्रॉपर न्हीद ना बाबूकైనా बाबूल अम्माकైనా हांगा अशी बसला ताका आसना ते कोलिकाचे पेन जाता आसा म्हाकाय गोत नाशिल्लें कोलीक म्हणल्यार कशें न्ही करून आतां कळ्ळें की कोलीक म्हणल्यार गॅस हय स्टार्टिंगाचे एक्सपिरियन्स जाता आसा कोलीक पेनान तांकां अशी पडटा आमगेले उलटें न्हीद करा चेस्टार म्हणारे उलटें न्हीद जाल्यार पोटाची की प्रेशर येता ना अशें कम्फर्टेबल जाता तांकां सान चेरडो तांकां म्हळ्यार एकदम सान आसता जे 3 महिन्याचे सान 3 महिन्यापाशी सान तांकां तांणी उलटं न्हिदनात ना आंगार पडना ती उलटा ताजे खातीर तांकां गॅस चड जावचे सो हे कोलीक पेन आसना लेस दॅन 3 मंथ्सान तो चड जाता आफ्टर 3 मंथ्स ते सेटल जाता सकाळ उठून गुगलांत वाजीत असेल कसं कोलीक पेन कर म्हळ्यार मद्वे शर्मिती पूण वाजीचें शिकला वय म्हाका कळका न्हू म्हाकाय भंय लागता तो कसन जाल्ला कर न्हू तूं म्हाका सकाळ 6:30 घंटा फोन करता हांव टेन्शनार वो आतां न्हिद न्ही पयलीं दाखोवन स्टार्ट जाला हें आमकां कोतना पूड दाखोवन स्टार्ट जालें आसतलें ना 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 ते फोर्थ वीक ऑनवर्ड्स चड जाता वय वे आतां तो 10th पावलो न्हू फोर्थ वीकान ओके 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 फोर्थ वीक दुखून बिकॉज तांगेल जे नर्वस सिस्टम आसता पुरा इमेच्युअर आसता ते पुरा मॅच्युअर जावचे खातीर हें पुरा ट्रान्झिशन फेज तांगेले तांके डे नायट कसर कोतना तांकां तांगेले आमगेले आतां आमी ताका दूध दिता ती हें पुरा हाजी पुरा डायजेशन हे पुरा तांगेले वीक आसा डायजेस्टिव्ह सिस्टम ते पुरा सेट जावचे खातीर हे फेज आसा 3 महिने मागीर पण चेरडूची के समजतात हांव तेंची वाजीत असेल तांकां एक अरावंड एक 3 to 4 months अशी प्रॉब्लम आसता एक फावटी तांणी उमती न्हिदोवचें स्टार्ट केलें म्हळ्यार उमती करचें स्टार्ट जालें ताजी मागीर ते नॉर्मल ते टमी टायम येता म्हणजे हांव लागलें टमी टायम म्हणल्यार खावचें नाही टमी टायम म्हळ्यार पोटार दवरचें अच्छा ह्या पुरो ते गुगलान बरयलें म्हाका हांव जितली जाता ते हांव ताका ताजे खातीर अशी उलटो न्हीद करायता सो दॅट ताका चिके पोटार दवरलें म्हणके फिलींग येवं म्हण ओ तशी आमकां कशी केन्ना केन्ना पोटार दुखतना उलटो न्हिदला चिके लायक जाता तशी ते अच्छा ओके ओके
तांगे गॅस पास जाता बेसिकली. बापरे म्हाका गुंतनाशिल्लें हांव पुरो असो करून बापरे हांव लिकली कसलो रडतस करून हांव अम्माक निंगी जालें. आतां मेगेल टायमार पोट दुखतसून गुंतसून तुका निवय दुखतशिल्लो बट ते पुरो असो न्हय तुका म्हळ्यार अम्माक खाण पिणा वेर असके. होय ते करेक्ट बट खाण तशी काय ना की आता आम्ही कसं खायनात भाईरचे कसं नाही खाय अशी काही ना. बेबीक त्या पुरा ओल्ड जमान्याचे मिथ तसं बेबीक खंयचे आम्ही खाल्लेलं फूड ते थोडी आता सपोज हांव हे खाल्ला कशें म्हणटा दाळी खाल्ला फॉर एक्झाम्पल तर ताका थोडी दाळी मेळटा असं दाळीन तू कसं असतं प्रोटीन असतं सो ब्रेक डाऊन जावन ते मॉलिक्यूल मेळटले ताका प्रोटीनाचे. ते पुराना जमाना म्हणटा आशिल्ले की करेक्ट न्यूट्रियंट मेळटा दुग्धान तू ते करेक्ट तांणी म्हणजे तांणी लागता ती आम्ही दाळी खाल्ले पोटाक ताका दाळी मेळ्ळी कळ्ळा तशी एक एक्झाम्पल. बट दाळीची कंटेंट कसं जालें प्रोटीन सो ताका प्रोटीन मेळटालें. हांव आतां सपोज मेथी भाजी खाल्ल्या तर मेथी भाजीची कंटेंट विटामीन ओके सो ताका विटामीन मेळटालें फायबर मेळटालें ताका तें मेळटालें ताका थोडी मेथी मेळटलें कळ्ळें तें कळ्ळें म्हाका. हां सो आमी अशी आयटम्स खावका जे डायजेस्टेबल आनी लायक आसतले ते ताका डायजेशन जाता तशी ते लॉजीक तशी लिटरली ते मेळना. हांवें भिल्लो म्हाका युनिवर्सिटी 2:30 फोन केला म्हाका सांगता सो अशी अशी पुरो रात्र न्हिद न्ही गे. हांव अशी बशिल्ली हेंची पोजिशन फूल राती हांवें न्हिद न्ही तोय न्हिद मागीर हिने डॉक्टराक फोन केला मागीर ताणें डॉक्टरान एका संगीत दिला कोलिकेड ते मागीर हाडले मागीर ताका दिले मागीर 7:30 हांवें सकाळीं हांगा आशिल्लो हांव घर कडेन 9 घंटा मागीर जेवंक त्या पयची सांगतास तू कालची सिच्युएशन तशीची. सॉरी वय बट हे आमगे दोगां खातीर फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमकां गोतून कसन कोरून कोलीक हेड म्हणल्यार कसं कोलीक प्रॉब्लम कसं कांय गोतना इट इज व्हेरी कॉमन जे ऑलरेडी पेरेंट्स जाले तांकां पुरो गोत्तसली हय तें गोत्ता आमकां गोतना ना भय ठीक मागीर आमकां थोडो आतां कळ्ळें की हें नॉर्मल आसा तें मागीर डिस्पेन्सरीन तुवें सांगलें न्हय तें पुरा न्यू बॉर्न आसा 3-4 महिना आसा म्हाका चिक धैर्य येयलें ही तो गोत्ता ही तो फस्ट आसा म्हाका धैर्य येयलें हां म्हळ्यार पुरो जाणाक नॉर्मल आसा बाबा तो न्हिद कसं नाका ना काय जिंक्स कर नाका नो जिंक्स सॉरी हांव ओवर एक्टींग केली होतं ना म्हाका एक कमेंट आयलें हांव ओवर एक्टींग करता व्हेरी वेल हांव ओवर एक्टींग करना तसं नसनो मेगेले हे तागेलें नॉर्मल एक्टींग आसा तशी आसा हेची नॉर्मल आसा. हो ते तुमकां फील जाता आसतलें की ओवर एक्टींग करता सॉरी मेगेर कसन फिलींग हांव एक्सप्रेस करता सर तुमकां कसन लेक्चर्स तुमी लेखा ती ओवर एक्टींग की कसं म्हाका कांय प्रॉब्लम ना हांव जशी आसा तशी आसा. हय आतां तूं एक काम करी तो न्हिदला तुवें आतां रेस्ट करी हांवें वता घर कडेन जेन्ना तो न्हिदता आसतना तुवें न्हिद अशी म्हणलें तो मागीर म्हाका जाग येता हांव न्हिदली की ताका कळटा तूं उठवया आमी लायक चलो आता मैं वीडियो ऑनलाइन कर दे तुमको पर जाना कि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा गाइस डोंट फॉरगेट फॉलो करी कपल.